बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सोम्या जेजूचे आप परगोटणेची दबाजीक परब समोर उमतांव. विद्वान जेजूक भेटोवंक आयले आनी तांणी 3 दानां हाडलीं जाल्यार आयचो विशय बांदून जांचेर आयचो विशय बांदून हाडला. ही देणी समोर पिली: भांगार, धूम आनी गोंडरोस. जोरूय जिदेवा मोदें जेजू जिदेव कसो जल्मलो तरूय तांणी ताका वळखूंक ना, न्हय म्हूण मानून घेवंक ना. पूण उदेंतीच्या विद्वाना वरवीं आपूण सगले सृश्टीचो देवराजा सरवंडार म्हूण जेजून आपणाकूच परगोट केलो. आयज पवित्र सभा आफ्रिकेच्या मिसावांक भेटयलोलो आयतार समोर उमता. आफ्रिकेंत मिशनारी वावर फोलवोन जावचे खातीर मागतना आमी जोण एकल्यान जेजू आमचो देव आनी सरवंडार म्हूण मानून घेवंक, ताका आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक, ताचे गोवाय जावंक हे पवित्र मिसाचे समोरुपणेन आमकां आदार मागुया. भयणी भावांनो, नव्या वर्साचो पयलो आयतार आनी सगल्यांक तुमकां हे नव्या वर्साची कुशलकाय, शांती आनी देवाचे आशिर्वादान भरलेले सगळे तरेचें बरेपण आमी आवडिता. ह्या मिसान मांडूक येतना विद्वानांनी जेजूक सोदून काडलो. विद्वानांनी जेजूक नमस्कार केलो. विद्वानांनी हेरोदीक न्हय पूण आपूण दुसरे वाटेन गांवांत पावले. आमच्या जिवितांत हे विद्वानांची देख घेवन आमी देवाक सोदून काडून आनी आमच्या जिवितांत ताका पयलो वयलो जागो दिवं हे मिसांत कृपा मागुया. हे मिसांत मागुया आज आपलो वाडदीस समोरुमतात इवाना बिएगस, फ्रेझर माशादो आनी आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात आदोल्फ एंड ब्रेंडा आंतांव. तुमचे पासत सगल्या पासत हे मिसांत आमी मागता आमच्या ह्या सोबीत सुंदर गांवचेर, ताळगांवचेर देवाचो किरीत आशिर्वाद. भोव करून जेन्ना आमी 480 वर्सां आमच्या भावार्थाची यात्रेची आमी समोरुमता, ही यात्रा सगल्यांक आमकां सुफळ जावंक आनी मरून गेल्ले आमच्या भाव भयणांक देवान आपल्या राज्यांत तांच्या बरे वावराची मोजरी फाव करूंक मागुया. हांव पातकी सोपविजार देवा तुमकां म्हजो दुनिया चालू सांगता मनाक शिदूर थोडांनी चालू वायट कारण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बडो प्रात. केवसो भाग्यवन सदांच संतवार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदविदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
तूं या. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळे पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ, पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या. जोरी प्रितू मीर अजून रात चलता आनी पोरजाचेर काळोख विस्तारला, तरी तुजी वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोलता. तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सोदता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येता तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक, ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोभोवतणी फिरोय, सोभोवतणी पोडे. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात, पयस सोटयां येतात. सगळे पूत तुजे आनी तुजे दुवांक हात धरून हातांत अजाप जावन सगळींच पोरजोरीत जातेलीं. हय, तुजे काळीज दादोशी जातेलें. तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय, राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरून हिणांनी येतोलीं उंटां. मिडानाची आनी एफाची इश्पा भायर करा. शेबातावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतोलीं सगळीं. देवाचें उतर हें. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. हे स्रोत आमी हे पोरी गायतल्या. तुजे मुखार सर्वेस्परा अनेक पावटी गाऊया. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपोटणी सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजे शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुतांक हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मुनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बल्यांक नीत करून दितलो. सबब तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपोटणी सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोलीं प्रमाणीकपणां आनी शांती. चोंदरी आसो सोर शेकान शेक तीं तोकतोलीं. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत नोयस देगेर तावन प्रितुमीच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली. सबब तुझे मुखार सर्वेस्परा
रातीच्या आनी दिपां जुवाच्या राजा आपलो राज दोंड घेवन तांचेशी येतलो. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. अरेबियाच्या आनी इथोपियाच्या राजा ताच्या मुखार सोडपोट पडटले. सगळे राजा ताची सेवा करतली सर्व राष्ट्रां. सबाब तुझे मुख सोने सोना उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुलोब्यांक तो पावतलो. डोलदिऱ्यांची आनी दुर्बल्यांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब तुझे मुख सोने सोना बागीवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तेव्हान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना. पूण आतां ओतम्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागीवन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन बावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सादे जाल्यान आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावया. B10:5:27 दुसरो श्लोक. B10 पेज 27. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुद्याच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मले उपरांत उदेंतीक तावन कांय विद्वान जेरुजल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बराबर आख्खें जेरुजलेम.
सोमेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जुल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन विचारूंक लागलो. ताणें ताका जबाब दिलो, जुदयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाखणारान अशें बरोवन दवरलां, आनी तूं जुदया प्रांतांतले बेतलेहेमा, जुदाच्या मुलक्यां मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपूण व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलेलें ते विशीं हेरोदीन ताचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें. आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात, आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाकाय कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले, आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नखेत्र तांचे बराबर वचूंक लागलें. आनी बाळक आसलो ते जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीच जाले, आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो. आनी ताणें सरपडून ताका नमस्कार केलो, आनी आपलीं बांदारां उगडून ताका इंदेणी भेटयलीं, भांगार, दूंप आनी गोंदरोज. पूण हेरो दिशी परत वचना जावं देवान तांकां स्वप्नांत शिटकायले, आनी दुसरे वाटेन आपले देशांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, परबामध्ये एक व्हडली परब म्हणटात ती आयज जेजूच्या आप परगटणेची परब. इंग्लीश भाशेन एपिफॅनी ऑफ आवर लॉर्ड म्हणटात. जेजूची परब ती. जेजून आपलीच ओळख जुदेव न्हय त्या लोकांक एका नखेत्रा वरवीं दिली. आनी देखून पवित्र सभा आज खुशाल जाता. जायत्या उस्तुमतेच्या गांवांनी आयची परब नाताळांचे परबेवन अदीक व्हडा दबाज्यान समरमतात. कित्याक हे परबेंतल्यान जेजू न्हयच जुदेवां खातीर पूण आख्खे मनीसकुळा खातीर जल्मला. तो सगळ्या सगटांचो राजा हें जेजून तावें केलें. भावमणीनो, इंग्लीश भाशेन एपिफनी म्हळ्यार मॅनिफेस्टेशन. मॅनिफेस्टेशन म्हणजे आपलीच ओळख देवान दिली. आनी असली मॅनिफेस्टेशन, असली ओळख 4 भाशेनी मेवता आमकां. पयली जेजू जल्मलो ती रातीक ते गोरवां राखण्यांक तांकां कळ्ळें, तुमचे खातीर एक सोरवोंडार जल्मला, वचात, ताका नमस्कार करात. दुसरें मॅनिफेस्टेशन आयज विद्वान उदेंतीचे जेजूक नमस्कार करूंक आयले, आपल्याचीच ओळख दिली. तिसरें मॅनिफेस्टेशन फाल्यां जेजूच्या बावतिजमांची परब. फाल्यां जॉन बातिस्ताच्या हातांतल्यान जॉर्दान नदीन जेजू स्नान घेता, आनी स्नान घेता तेन्ना स्वर्ग उक्तो जाता आनी बापाचो ताळो आयकूंक येता, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर सगळें म्हजें दादोसपण आसा. जुआंव बातिस्त आनी जुआंव बातिस्ताचे सीस हो ताळो आयकतात, बापाचो ताळो. दिस इज माय बिलावड सन, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत. आनी चवथें मॅनिफेस्टेशन
जेजूची पोरगोटणी काना गांवांत लोगणांच्या वस्त्रांत जाता. जेजू बराबर ताचे शीस आसले आनी जेजू काना गांवांत उदकाचो सोरो करता आनी ताचे शीस ताचेर विश्वास दवरता. उदकाचो सोरो केलो, कारबारी खुशाल जावन न्हवऱ्याक म्हणटा बरो सोरो तुवें आजून पर्यंत दवरलाय. जेजू आपले पयली मिलाग्र कानाच्या गांवांत करता आनी ताचे शीस ताचेर विश्वास दवरता. सो वी हॅव 4 मॅनिफेस्टेशन्स. देवाची पोरगोटणी 4 भाशेनी जाली. आज आमी दुसरी पोरगोटणी करता. उदेंत तिगतान राय आयले. फाल्यां जेजूच्या बावतिजमाची परब, जेन्ना ही परब 2 आनी 8 मदें येता तेन्ना जेजूच्या बावतिजमाची परब एका सातोळ्याच्या दिसा जाता. फाल्यां मांडी, फाल्यां जेजूच्या बावतिजमाची परब. आनी ही परब करून आमी आमच्या बावतिजमाचो उगडास करता आनी जेजूक जे भाशेन बापान उद घाल्लो हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, आमकांय जेन्ना पाद्रीन आमचें नांव काडून आमचे तकलेर कपलार उदक घालें तेन्नाय बाप म्हणटा आमचें नांव घेवन तूं म्हजो अपुरबायेचो पूत, तूं म्हजी अपुरबायेची धूव. पूण बाबडीनो आमी चड ल्हान आसता, आमकां तें आयकूंक येना. पूण आमकां एकल्याक बाप म्हणटा यू आर माय बिलावड सन, यू आर माय बिलावड डॉटर. आनी दॅट्स वाय बॅप्टिजम म्हणटात ती एक व्हडलो संस्कार पवित्र सभेंत. कित्याक देव आमकां आपल्याची आपणायलेली मोगाची भुरगीं करता. भावमणीनो आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा विद्वानाची खबर आनी हेरोदीची खबर. तांकां कांय जाण वायज मॅन म्हणटात, विद्वान वायज मॅन. कांय जाण तांकां 3 किंग्स म्हणटात. आमी तर काल फेस्ताक गेल्लीं, रेज मागूस फेस्ताक गेल्लीं कांसाले ओ शांदोर. ते एक जाण येतात घोड्यांचेर बसून आनी देखून जायते फावटी बकरून आदीं ते रायांची परब म्हणटाले. एक्चुअली रायांची परब केन्नाच नासली. आमी रायांक मान दिना. ते राय, ते विद्वान, ते कोणूय जावं, कितलेय जावं, परब जेजूची ताणें ओळख दिली आपली. पूण मागीर कितें जालें, सवकास तुमी जर कांसाले गेल्यात ते एक धाकट्या भुरग्यांक ते घोड्याचेर बसयतात, तांकां 3 वाटांनी वयर हाडटात आनी ते वयर आयले बगर मीस फेस्ताचें सुरू जायना. आनी मागीर फेस्ताचें मीस सुरू जातच सुपुल्ले भुरगे ते 8-10 वर्सांचे पर्यंत, म्हाका दिसता मॅक्सिमम 10 वर्सां. तांकां व्हडले केंस घालतात, लांबदीक केंस घालतात, तांकां सूट घालतात, तांकां लिपस्टीक लायतात, तांकां सारके सूट बी घालून दवरतात. आनी मीस जाता आसतना सगलो लोक येता, उमंग येता तांचो, आनी सगळे मिसूच पिड्यार. फेस्ताक वयता तो मनीस पाद्रीचो सेर्मांव आयकना. दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन द मास, दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन द सर्मन. तांकां जाय त्या भुरग्याचो उमंग घेतलो. आनी तो भुरगो बाबडो घाम येता, उमेता, केन्ना काय घरा पावून जाता ताका कितें लिमका कोल्ड ड्रिंक कितें पिवंक जाय. आमचें जिवीत विचित्र न्हू. आमी बैलाक सोडला शेंपडी दवरुना. देखून 3 रायांची परब आयज समजुया. आयज आय वॉन्ट टू टेल यू, तेग राय धरात, तेग राय वायज मॅन, तांचे बरोबर आनीक एक राजा आसा. I would say 4 kings. And the 4th king कोण? 4th king कोण? कोण 4th king? आयकता दोतोनी.
Who's the fourth king? King Herod. Simple answer. Herod Raja, Rajod चलयतालो तेदना. The fourth king is King Herod. Wise men, they were really wise. The three kings were wise, but Herod was a fool. तेग राजा, तेग विद्वान शाणे असले, पूण हेरोद न्हय. हेरोद शाणो नासलो. कित्याक म्हणना आमी? पळयात, ए विद्वान, ए वायज मॅन सोदूंक काडूंक आयले. कोणाक? देवाक. They were in search of God, not Herod. Herod was troubled, upset. आनीक राजा जल्मला. आनी म्हजें कितें? The wise men were in search of God, and in search they reached Jerusalem. Not very far from Bethlehem. Jerusalem, Bethlehem पयस ना. देखून ते जेरुजालेक वयतात आनी हेरोदिलाक विचारतात, खंय जल्मला, खंय आसा तो राजा? The wise men or the three kings, they don't come empty-handed. They come with gifts. दाने घेऊन येतात ते. दाने घेऊन येतात आपल्याची मोगाची निशाणी. कोणाक? राजा. राजा जल्मला ताका. बेश्टे हातांनी वचनात ते दानां घेवन वयतात. Wise men were really wise because they see in this child Jesus the king of Israel. So रुंडाराक पळयतात ते. हेरोद तांचे बरोबर गेलो जाल्यार हे हो भुरगो राजा, हे दोसो. The three wise men, they see Jesus, the only Savior. देखून ताका नमस्कार करतात. And they were really wise because they don't go back to Herod the fool. Herod रावता ते येतले म्हूण आपल्याक सांगूंक आमकां मेळ्ळो राजा, आतां तूं वच. हेरोद दिशी वचनात. ते दुसरे वाटेन आपल्या गांवांत वयतात. शाणे ते. हेरोद पिसो. हेरोद तांकां रावंकूच उरलो. आनी ते येनात म्हूण पळोवन ताणें सांगलें, बेतलेहेमांत 2 वर्सां आनी ल्हान जल्मले ते भुरग्यांक मारून उडयात. आनी चिंता राजाय मरतलो, हांवूच राजा आसतलो. हेरोड was a fool, पिसो. ताका दुसऱ्याचें पडूंक ना. देव जल्मला, इज नॉट बॉदर्ड. ताका जाय जाल्यार सगल्यांनी आपल्याक देव म्हणलेलो. राजाच्यान म्हणून येताले, हांव येता मरे तुमचे बरोबर, हांव येता. नोकेत रुदेल्लें पळयलां, जल्मला राजा, म्हाका येवंक दी. Those three wise men were so humble, simple. They had only one dream, to see the Lord, to see the King, not the Herod. Herod तांकां वाटेर घालता बेल्याक वचपाचें आनी आपूण घरा रावता आनी तांकां सांगता म्हाका येवन सांगात, मागीर हांव वयतलो. It was too late. He doesn't encounter. भाव म्हणिनो, आयज ही परब करून घरा वयता आसतना let us not be like Herod, let us be like wise men. Wise men. They had 3 points. पहिले, they were in search of God. They were not happy, they were not at peace till they experienced God.
सोदून गेले ते, सोदून गेले. आमी काय बरें गायन करता, सोदून गेले आनी जेरुजालेक पावले. सोदून गेले, जेजूक भेटले. आर वी इन सर्च ऑफ गॉड? संवसारांतली गिरेस्काय, दुडू, भांगार, भाटां सगळें आमकां कुशालकाय दिना. जायती आमी न्हिदेची पिल्लां घेता, न्हिदूच पडना. जायती आमी वी टेक एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ मे बी ब्रँडी, विस्की, कैजुफेनी, न्हीद पडो, न्हीद पडना. एंग्जायटी, टेंशन, डिप्रेशन आज कितलें वाडलां. बिकॉज पीपल आर नॉट इन सर्च ऑफ गॉड हू इज आवर अल्टिमेट गोल इन लायफ. खरी कुशालकाय सोदता आमी, ना थंय सोदता, मेळना थंय सोदता. जेजू आमचो अल्टिमेट गोल जावंक जाय. द वायज मॅन वर हॅप्पी, दे वर सॅटिस्फायड because they found Jesus. They gave gifts to Jesus. जेजू आमचेय कडेन दानां मागता. कसली? भांगर, गिरेस्काय, दुडू ना. आमीच एक व्हडलें दान जेजूक. सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयोला म्हणटालो, आय गिव यू एवरीथींग, माय फ्रीडम, माय एंटायर सेल्फ. जेजूक जाय, आमीच. द वायज मॅन एडोर्ड जीजस. चायल्ड संवसाराचे नदरे मुखार कोणूय ती बाळूक मारये बरोबर मेळ्ळो आनी नमस्कार केलो ताका. दे डिडंट क्वेश्चन, तूंच तो राजा. आनी चवथी सुवातेर जेजू तांकां मेळ्ळो. दुसरे वाटेन वसात. चेंज द पाथ, चेंज युअर रोड बॅक टू होम. तुमच्या जिविताची वाट बदलात, दुसरे वाटेन वसात. यू हॅव एनकाउंटर्ड द मसाया, गो इन द अदर वे. दुसरे वाटेन वसात. जेजू आमकां मेळ्ळा, वी मस्ट लीव आवर ओल्ड वेज. जेजू आमकां मेळ्ळा, आमी कितें तरी पाटी सोडूंक जाय आनी उक्त्या मनान काळजान जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. ताचे उजवाडान आमी चलूंक जाय. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना ही कल्पना मनान धरुया. ते जाणार विद्वानांची, वायज मॅन. Let us not be fools like Herod. Herod did not encounter Jesus. Herod did not offer him anything. Herod still waited so that he could kill Jesus, the King of Kings, the Messiah. जेजू तोच आमच्या अल्ताराचेर येतलो. ह्या वेळार आमकां एक एकल्याक जाणार विद्वाना भाशेन ताका सोदूंक, ताका नमस्कार करूंक आनी ताचे वाटेन चलूंक मागुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोरपोतविदार बापाक स्वर्गांत. Ancoar militan zormolo pons plebeta. Tomelia mudindiolo tisvegisha melentlo jimunzalo. Sorga sollo sorpolidan. Titan jivani melinci musigurentolo sotmuladan.
भयणी भावानो, आमची थोडी मागणी आता बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी, पाद्रिनी आनी माद्रिनी आपले गौलीक कार्या मनशां मोदें पालतना आनी जियेतना आपले जिवीत देवाक केलोलें दान म्हूण उगडास दवरून आपले मुनयारी जिवीत आपले पोरजेक एक दान करूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हेरोडे भाशेन न्हय पूण विद्वाना भाशेन सोद सोदून काडूंक आनी ते आपल्या जिवितान जियोवन पोरजे मोदें नागरीकपणाचो एकचार बांदून हाडूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती बावाट्यांनी आमचे स्वयंबीक आनी स्वयंबा वोडते जिवीत देवाचे एक फुकट देणे म्हूण मानून घेवंक आनी आमच्या बऱ्या आनी सात्वीक जिविताचें दान देवाक करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे फिरगोजेन आसलोल्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणी आमी मानान लेखूंक आनी तांच्या धर्माची फावो तितली वोलोक घेवन जेजूची वोलोक आनी जाणविकाय आमच्या जिवितांतल्यान तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गीचे बाप्पा, आमची थोडी मागणी आज आमी तुका उबारल्यान त्या जाणार विद्वाना भाशेन तुका सोदूंक आमचें जिवीत तुका उरपूंक आनी स्वता वाटेन उजवाडा वाटेन आमी चलूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. आयचे कलेक्शन आमी आफ्रिकन मिशन्स पाप साहेबाच्या निधीक पाप साहेबाच्या वावराक आमी पाठोवन दितले. भेटोवले वेळार गायन गावुया. C11 भेटयता ही आमची दाना पान 30 आनी 2 C11 पेज 32. Oh
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सत पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवन सोर पदवीदार देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार दूब आनी गोंदळोच घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकां सोरो हे देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तो तुजे पवित्र सभेच्या दानाचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या लोकांचो उजवाड म्हूण दाखयलो. अनंत पूत तुजो आमचे विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताणें ताचें अमरपण पर जोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौ दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकांच्या बोगसांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कावस तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव-भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समजतान तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्तांची वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन धर्मदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखतांतली वाटाई सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनान जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. विद्वानांनी सोदून काडलेलो आपली बांदारां भेटयलेलो नमस्कार केलेलो जेजू होच मनशा कुळाचो एकलो सोरवंडार. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. बेठोने आमी गायन गाऊया.
D28 म्हज्या जेवणाक येयात 5, 7 आणि 2. D28 पेज 62. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बोमोगाळ बाप्पा, त्या विद्वाना पुरी आयज आमी जेजू बाळकाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना,
तरी जीव ह्या भावार्थान तेच जेजूक एवंड्या सोऱ्याच्या रुपान उडकून आमकां आमचे काळजान ताका घेतला, आमची काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताचे सगळे घुडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान विद्वाना भाशेन ताका सोदून काडून ताचो पाटलाव करून ताची वाट आमच्या उक्रिस्ती भाव भयणांकूय आमी दाखोवंक आनी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताचे पोरजाळान सुकेस जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. भयणी भावांनो, आज पयलो आयतार ह्या नव्या वर्साचो तुमकां पळोवन आमी खुशाल. भलायकेन देवान आमकां दवरूंक आनी ही भलायकी आमकां सगल्यांक मेळूंक ह्या वर्साक आमी किरीत भाशेन मागुया. भलायकेन आसतना ह्या आख्खें वरस आयताराचें भोव करून मीस चुकोवचें न्हय म्हूण मागता. जायते फावटी आमी आळसायेन मिसाक येनासतना रावता. ह्या नव्या वर्सांत निच्यो करुया. हे नवें वर्स सगल्यांक आमकां ताळगांवकारांक गरजेचें. 480 वर्सां आमचे भावार्थाची यात्रेक भरतात. आमच्या पुर्विल्यांनी सांबाळलेलो भावार्थ. ह्या वर्साक आमी सगळीं सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दाखोवणेक तयार जाता. आनीक एक कारण आमी बरे भाशेन हें वरस सारूं. तर मागता हें वरस देवाच्या आशिर्वादान आमकां सगल्यांक भरलेलें जाल्यार पुरो. ह्या नव्या वर्साक जानेवारीचे 2 तान आमी पॅरीश पास्टरल कावन्सिल हाच्या पुनर्स्थापनेची वावर सुरू केला. आनीक जायतीं आमची भाव भयणां आसलीं ह्या मिटिंगेक, पूण थोडे वाड्यांतलीं कोणूच नासलीं, देखून आमकां सिंधिमेंत जाला. आनी हो सिंधिमेंत भाव भयणीनो तुमचो पादविकार कसो म्हाका कुडीत करूंक जाय. ते भाशेन तुमी आमचें कितेंय बरें लागना तेन्ना सिंधिमेंत करतात. आमकांय आहा, कित्याक आमी सगळीं एक फामील. पळयात, 5 वाड्यांतलीं भाव भयणां कोणूच नात. पयलो लेटर ए, आमाराल. आमाराल वाड्यांत 100 तरी घरां आहात, कोण नात. 2 जाणां फॉर्मेशनाक आसलीं. आमकां थंय 4 तरी मनीस जाय वावरून PPCंत, कोण ना. कार्दोज वाडो, कोण नात. ओन्ली 3 प्रेजेंट. येवजेन वाडो, कोण नात. जिलाले मोरोड, एकलोच जाणटेलो कोण आसलो. माशेदाले मोरोड, कोण नात. ही नांवां वाड्या वाड्यांची. भयणी भावांनो, म्हजो सेंटिमेंट म्हळ्यार एका हातान ताळयो पेटोवन. तुमी कित्याकूय येता तेन्ना आमी ना म्हणिना. तुमी ना म्हणूंक जातलें. जायते फावटी जायतीं जाणां लंडनसान येतात. लंडनसान येता आसतना काजार जावंक सोदतात. खंयच्याय वाड्यांतलीं, हेय वाड्यांतलीं. आमी केन्नाच कोणाकूच ना म्हणूंक ना. बेल्यान आमी आदार दिला. तुमकां जाय जाल्यार आमच्यांनी बंद करूं येता. सांगूं येता तयारेक यो 6 दीस. सांगूं येता पेपर सारकी नात. सांगूं येता आमी काजार करना तुमचें. आमी केन्नाच म्हणूंक ना. एक हातान ताळयो पेटोवना, दोनूय हात जाय ताळयो पेटयतले जाल्यार. म्हणून वाड्या वाड्यांतली जबाबदारीची मनशां आमकां जाय. PPC चलोवपाक पादविकार न्हय. PPCच्या वांगडी पादविकाराचे लांब हात. 480 वर्सांची ही भावार्थाची परंपरा आमची सोडून दिवया ना. आय विल सेंड these names to the bishop
लेट हिम डिसायड देन. लोक तर येना आमी खंयचे ओडून हाडपाचे तुमकां दोरां घालून ना न्हय. आमी येवंक जाय. आमी येवंक जाय. आमी कितली झुजतां जायते फावटी सायबीण व्हरपाक. हेवटीन व्हर नाका तेवटीन व्हर हिंग व्हर नाका थिंग व्हर. आमी कांय म्हणिना तुमकां. फुडाराक आमच्यांनी म्हणूं येता ह्या वाड्यांनी आमी सायबीण दिना म्हणलां आमी ना. म्हणजे तुमचो तंको तुमचो सहकार जाय. आय अपील टू एवरी पॅरीश, एवरी फॅमिली ऑफ द पॅरीश. एवरी फॅमिली ऑफ द पॅरीश इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. तुमचे कुशालकायेन आमी वांटो घेता. दुसरे पाद्री येयलेले आसतना देखून आमी रावता काजराच्या बिसाक बो करून मोन्नाक पुरान आमी पयले तुमकां रावंक सोयता. पूण आमी सगळे नुवें इगोर्जेन वचपाचें आसलें. एकल्याकूच धाडलो, फादर हिस्टन गेलो. आनीक एक फावटी सगळे आमी तिगय जाण काजाराक वचपाचे आसले. हांगा मरण पडलें. फादर हिस्टन म्हणलो हांव रावता तुमी वचात. सो वी ऑल्सो मेक सॅक्रिफायसीस. वी मेक सॅक्रिफायसीस. सेम टायम तुमी भाव भयणीनो करूंक जाय. आमी कितें करूं येता पवित्र सभे पासत हें गरजेचें. म्हण आय अपील येता मुडाराक सेकंड सेशन आहा आनी सेशन्स करपाक भायले पाद्री आपयता आमी. तांकां येवपा वचपाची कितें फारीक करता. तांकां आमचे बरोबर हांगा जेवणाक दवरता. तांचे बरोबर थोडो वेळ सारता. इट्स नॉट इजी टू ऑर्गनायज दीस थिंग्स. व्हेरी डिफिकल्ट. But we do it because we love you, we love the church. We do it because it is the desire of the church to have these parish pastoral councils. हें पवित्र सभेचें मोन. आनी हाका लागून हांव उलो मारतां भाव भयणीनो आमी येवया, एकठांय जावया, आमचे मदीं देखून भासाभास करुया. हे सगळे वाड्यांनी आमी गेल्या 2 फावटी. एक फावटी मेळून गेल्या, दुसरे फावटी मीस केलें. जायत्यांनी आपली नांवां दिलीं आनी नांवां दिवनूय मागीर खबर ना. पादविकाराक पादकुराक बरें दिसून नांवां दिलीं. हो म्हजी जबाबदारी पवित्र सभेन हांवें ओळखून घेतली. भाव भयणीनो एकदम गरजेचें हो वावर पवित्र सभेचो. वांटो घेवया. आमाराल, कार्दोज वाडो, येवजन वाडो, जिलाले, फ्रांजाले मोरोड, माशेजाले मोरोड, तुमचे पवित्र सभेन कितें तरी नवेंपण जावंक जाय. प्लीज डू कम. सेकंड टॉक वील बी ऑन ट्यूजडे 6:30 वरांचेर दुसरें उलोवप जातलें. हांव रावतां, आमी येतलीं आनीक हो वावर PPCचो फुडें वेतलो. आदी फुडें दिन वाजता. फाटल्या आयताराचें 2 दान जालें 80,925. बुधवारा दीस नोवेनाक 8,670. नव्या वर्सा दिसाक आमचें 2 दान जालें 2,16,000. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आयचें तुमचें कलेक्शन आमी आफ्रिकन मिशन्स हाका पाठोवन दिता बिशसाहेबाच्या घरा. आज भुरग्यांक दोतोन उपरांत मीस. पयलो कुमऱ्यांक घेवंक सोदतल्या भुरग्यांक दोतोन सुरू जाता जानेराचे 14वेतान. तांणी सगल्यांनी बरे भशेन वांटो घेवन तयारी करूंक मागता. आतां तरणाट्यांक जमात आसा. हे मीस जाल्या उपरांत पातकुर्तांची जमात घेतलो. सगळे तरणाट्यांनी फिरगोजीचे हे जमातींत वांटो घेवंक आनी भोव करून येवचें आसा तांचे फेत ताकत आनी तेंको दिवंक आवय बापायन तांकां स्फूर्ती दिवची. फाल्यां सोमार जेजूच्या स्नानांची परब. मिसां सकाळीं सदां भाशेन वांटो घेवया आनी आमच्या बावतिजमाचो उगडास आमच्या मनांत हाडुया. सोमारा दीस सांजे 4:30 वाजता तेर्स उपरांत प्रेज एंड वर्शीप देवाच्या उतराची पोरगोटणी कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाचो जमो कोत्ता. सांजे 6:30 वरांचेर PPC वांगड्यांची जमात. उपकार करून PPC वांगड्यांनी जमातीन वांटो घेवचो. नव्या वर्साची पयली जमात. मंगळारा दिसाक ट्यूजडे सेकंड सेशन नवी गवळीक फिरगो सभा घडोवन हाडून आकारणीचें शिबीर दुसरें
उलोवपां आसतलीं. ह्या उलोवपांनी आमी वांटो घेवया. 6:30 वरांचेर सुरू जातली. 9 जानेवारीचे मंगळारा दिसाक सिनियर सिटीजन्स हांची जमात सांजे 4:30 वाजता सिनियर्सांनी वांटो घेवचो. 10 जानेवारीचे आमची रोमार सांकवाळे वेता. आजतान सांकवाळे बाग्यून जुजेबाजाची पुरबीक तयारी सुरू जाता. 16 जानेवारीचे बाग्यून जुजेबाजाचें फेस्त आमचे गोंयचो पात्रोन. फुडल्या आयताराक बाग्यून जुजेबाजाची बोगती विस्तारून आमचें कलेक्शन जातलें. थंय आमी तें धाडून दितले. प्रमोशन ऑफ द डिवोशन टू सेंट जोसेफ वाज. 480 वर्सांचो उत्सव पाडटना आमी कॅलेंडर्स, मार्क्स आनी शॉपिंग बॅग्स तयार केल्यात. कॅलेंडर्स हांकां 50 रुपीज, मार्क्स आनी शॉपिंग बॅग्स मुंबयसून करून हाडल्यात. मार्क्स 120 आनी शॉपिंग बॅग्स 30 रुपीज. ही तिनूय फक्त 200 रुपयांक तुमकां मेळटात. कॅलेंडर आमी छापून हाडल्यात कोल्हापूर थंयसान. आमचे सगल्यांचे थंय फोटो आसात. तुमच्यांनी ते घेवं येतात, तुमचे गोच्यांक धाडूं येतात. भायर आयतारा दिसाचे आमी विक्रेक दवरतल्या, ते घेवंक मागता. काजा दे पोव हांगा फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल चलता. थंय आमच्या उस्तुऱ्यांनी तरेतरेच्यो वस्तू करून हाडल्यात. जेवणाच्यो वस्तू थंय मेळटात. सकाळीं 11 ते सांजे 8 पर्यंत तुमी तांकां बॅट करची म्हूण मागता. उस्तुऱ्यांक एम्पावरमेंट बोर्ड आमी दिवया आनी तांणी केल्ल्यो वस्तू आमी तांकां एप्रिशिएट करुया. आमचे तरणाटी घडोवन हाडटात यूथ फेस्त जानेराचे 20 आमचे ग्रावंडाचेर यूथ फेस्त. सगळे फिरगोजकारांक मागता आमच्या तरणाट्यांक तुमी तेंको दिवन. हें फेस्त तांचो फंड आसा, त्या फंडांतल्यान ती ओरोसभर जायत्यो तरेच्यो एक्टिविटीज करून देशपेज करतात. हो फंड रेजिंग एक्टिविटी तुमच्या घरांनी ते एपिल्स घेवन येतले. उपकार करून तुमचो तेंको पयशांनी वस्तूंनी तांकां दिवचो म्हूण आमी मागता. फुडल्या आयताराक आमी सेकंड कलेक्शन दवरलां. आज दवरूंक ना, कित्याक डिसेंबरांत जानेरांत तुमकां जायतो देशपेज जाला, जायतो कोर्स घरांत नातालां समयार तुमी केला. हो दिन वाचून येता त्या आयताराक आमी सेकंड कलेक्शन करतले. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस 6:30 व्हडलें बाट, दुसरें मीस पॅरिशूट आनी तिसरें सांजे 5:30 मीस व्हडलें बाट 3, व्हडलें बाट 2 पयलें मीस, व्हडलें बाट 3 सांजेचें मीस, संदेशकारां 9:15 मीस. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन ताका उडकून ताका नमस्कार करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया एच 5. येयात बावडतानो पान 108, एच 5 पेज 108. Hey